पेंतेकोस्ताचे परबे दिसा जल्माली. तेच पवित्र सभेचे संदे जावन आसची आमी एका कुटुंबाच्या स्पिरितान हांगा एवकरिस्त भेटोवंक सांगाता जमल्याव. आयची देवस्तुती आमच्या जिविताची वाट चमकोवंक तोच पवित्र आत्मो आमकां प्रेरण आनी बोल दिता म्हणलो संदेश पासारता. आनी असल्या वर्त्या दाबाजीक पेस्ता दिसा 89 जाणां आमी जायती तयाराय संपोवन आयच्या दिसा क्रिसमसो साक्रामेंत घेवंक हांगा व्हडा उर्बेन आयती आसांव. ह्या संस्कारा वरवीं पवित्र आत्मो आमचेर देंवोन येवन आमकां ताजी पवित्र मंदिरां करून ताज्या देन्यांनी आमकां भरता आसतना आमी ताज्या भुरग्यांनी ताज्या मार्गदर्शनाखाल आमचे मुखलें भावार्थी जिवीत जियोन क्रिस्ताचे शिकवणेक सदांच कल्तिमान घाल पवित्र सभेचे कार्याळ आनी उर्बेस सोजेर जावन रुपीत जावंक जाय असो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागतांव. आनी हेंच कालते मागणे आमचे पासत तुमी भेटोवंक तुमचे लागीं विनंती करतांव. तर आतां आमी उबी रावन प्रवेश गीत गावया आनी मिसाचें बलिदान प्रारंभ करया.
मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या मंगळूर दियेसीचो निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक पॉल सोस आमचे मदेगात आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक सांगातास आमच्या फिरगजेंतल्या भुरग्यांक तिरावणेचो संस्कार दिवच्याक आमचे मदेगात आसात. तांकां आमच्या सगळ्या फिरगज कुटुंबाच्या नांवान हांव बरो येवकार मागतां. ते आमचे खातीर मागतले आनी आमी सगळे तांच्या इराद्या खातीर मागोवंक आज मिसा वेळार उडासान दवरया. आयच्या सांजेच्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. तिरावणेचो संस्कार घेवच्या सर भुरग्यां खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागतले हांव. तशेंच अर्गामी स्थिता जाकरी फुट्रादो न्यू रोड, अर्गामी स्थिता प्रेम कुमार क्रास्टा बारेबायल व्यासनगर, आपल्या कास्की तेसामा खातीर मिस दिता दिनेश आनी शिल्पा डिसोजा चर्चये. देवादीन एल्डन पायसाच्या आत्म्याक मिस दिता आल्बर्ट पायस आनी कुटाम म्युझियम बी. देवादीन एनेट दुगलाच्या आत्म्या मिस दिता हॅरियट डुकुन्ना बट्टगुड्डा. देवादीन जॉन फेर्नांडिसाच्या आत्म्या मिस दिता रिटा फेर्नांडीस म्युझियम बी. देवादीन फादर G.W. वासाच्या आत्म्याक मिस दिता जेन फेर्नांडीस आनी क्युटा म्युझियम बी. देवादीन नवीन डिसोजाच्या आत्म्याक मिस दिता लविना क्रास्टा. सांगातास आमच्या फिरगजेंत एक मोर्न जाला. कापिकाड वयल्या वाड्यांत देवादीन जॉन वालेंटोची पतीन 92 वर्सां प्रायेची लेथिसिया वालेंटो देवादीन जाल्या. तिच्या मरणाची रीत फाल्यां सांजेर 4 वरांच्या मिसाचेर आसतली. देव तिका सासणीक विशेव दिवनी म्हणून आज मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो भयणीनो आनी तिरावणेचो संस्कार घेवंक तयार जाल्ल्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आज पवित्र सभा पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दबाजीक परब आचरण करता. पेंतेकोस्ताचे फेस्त म्हणून आमी आपयता. पेंतेकोस्त म्हळ्यार 50 दीस म्हणून ग्रीक भाशेन अर्थ. 50 दीस जेजू जिवन जावन 50व्या दिसा पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर आनी मरियेचेर देंवल्ली ती परब तो आज उडास आमी काडटा. आनी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब हांगासर आमी दबाजीक तरान आचरण करता. पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर आनी मरियेचेर देंवलो. तांकां सगळ्यांच बदलावण येवंक पवित्र आत्मो कारण जालो. आज ह्या फिरगजेची तुमी 89 80 आनी 9 जाणां भुरगीं तिरावणेचो संस्कार घेतल्यात. तोच पवित्र आत्मो त्या दीस आपोस्तलांचेर आनी मरियेचेर देंवलो आज तुमचे थंय येता. देखून त्या पवित्र आत्म्याक घेवंक तुमी तयारी केल्या. पाद्रापान म्हळ्यार 2 म्हयन्यां तावन मस्त तयारी तुमी केल्या. मस्त तरान दोतोवन तुमी शिकल्यात. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक उर्बेन भाग घेवंक स्वागत करता. पवित्र आत्मो तुमकां ताच्या कृपेन आनी देण्यानी भरून दी. पवित्र आत्मो तुमची मुखली जिणी बऱ्या क्रिस्तांवाची जिणी जावन उर्बेन ती जियोंक पवित्र आत्मो तुमकां कृपेन भरून दी, उर्बेन भरून दी म्हणून आमी आशेता. मात न्ही आमी त्याच खातीर तुमच्या खातीर मागता. भुरग्यांनो, उर्बेन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमी मुखार सरा. पवित्र आत्म्याक घेवंक तुमचे थंय उर्बा आसूं दी आनी पवित्र आत्मो तुमचे थंय आयिल्लो तुमकां तुमचे थंय परिवर्तन हाडून दी म्हणून तुमी आशोवचें, तुमी मागचें. भावांनो भयणीनो, ह्या मिसाचें बलिदान आमी फावता तरान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून देवाची काकुळट आनी बोगसाणें मागया.
सांगता म्हणया हांव पातकी सर्प वेदार आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून म्हगे सुदान जावं उपकार कोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सर्व पदवेदारा शासनाच्या देवा पास्काचो गुट 50 दिसांनी संपवन एकाच भावार्थान आनी मोगान सर्व लोकांक एकवटावंक तुवें अगणित जानवां थारायलें तर वेगवेगळ्या देशांनी शिंपडलेल्यो आनी वेगवेगळ्यो भासो उलयतल्यो प्रजा तुका सर्वांचो एकलोच बाप म्हणून भावार्थान वळखून एकाच ताळ्यान उलो मारूंक दयाळपणी एकवटाय म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जियेतानी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवार्ते सांगाता मेळून आसले. तेदवा एका क्षणे कठीण सूड वारे आयलेले बरी मोलबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेल्या त्या घरान भरलो. तवळ तांकां दिसलो उज्या सारकी जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस पवित्र आत्म्यान भरलेले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वचन सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तीपण जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले. ह्यो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी ताणें उलयलेले हर एकल्याक आपापल्या भाशेन आयकतले देखून लोक सकट तटक जालो. ते शर्मेले आनी वेचमीत जावन म्हणाले, पळया, हे उलयतात ते समेस्त गालिल्यागार न्हयवे? तर आमचे मदल्याक हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकतात ते कशे? आमी हांगा आसाव पात्रियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसोपोटामियांतले, जुदेयांतले आनी कापादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पामफिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमांतावन सैत आयलेले. जुदेव आनी जुदेव धर्मांक आयले वरस मेळ्ळेले, क्रेतांतले आनी आर्बिस्तानांतले सैत. तरी देवाच्या विचित कृत्या विशयात ते सांगतात ते आमी आमचे माय भाशेन आयकताव. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस परा आनी संसाराचे रूप तू नवे कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस परा आनी संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. महिमेन आनी वैभवान भरलेलो, प्रकाश भरीत मानता नेसलेलो. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस परा आनी संसाराचे रूप तू नवे कर. पृथ्वी तुवें तिच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय. ससनाच्या ससनाक थिथेर घट केल्या. मानता परी दर्यांत तिका पांघरून धरल्याय. तिचे पर्वत दोंगर उदकांत बुडोन आसा. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस परा आनी संसाराचे रूप तू नवे कर. कितली विविध तुझी कृत्या सर्वेस परा.
जानवायेन सर्वस्तू तुवें केल्याय. पृथ्वी सगळी तुझ्या रसनांनी भरल्या. सर्वेस्पराक नावान आत्म्या मोजा. धार तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. धार तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सा पावलून रोमाघराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. कोण रक्त मसाक कल जातात ती देवाक मानवतात. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे तेन जियेता वय जाल्यार तुमी रक्त मासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्तचो आत्मो ना तो क्रिस्तचो न्हय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पदका निमती मेल्ल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आत्मोस तुमकां जीव दिवपी सकत जाता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देवाचो आत्मो उदेशी तुमच्या विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. तर भवानो, आमी रणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवानाचे रणी न्हय. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरताल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्याचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बिया बरीत जिवानाक तुमकां वन पावयना, बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दैजेचे वारीसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्त सवे देवाच्या दैजेचे सहवारीसदारी आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेचेय आमी वांटेली जावंक पावतल्या. देवाचे उतर हे पेंतकोस्ताचे दाबाजीक परबेच्या दिसाचें अनुस्तोत्र गायन करूंक दया करून उबी रावात. तुम
तुझ्या बावत्याची आणि पेटयता तुझो तुझ्या मोगासो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतालो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सोवे सदां काल रावतलो. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतार पाळिना. तुमी आयकता तें उतार म्हजें न्हय, बगार म्हाका पाठयलेल्या त्या बापाचें. तुमचे सांगाता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, पेंतेकोस्ताचें फेस्त, जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याचें फेस्त, हें पवित्र सभेंत व्हडलें फेस्त. दबाजीक तरान आचरण करचें तसलें फेस्त हें. आनी तें पवित्र सभा व्हडा संभ्रमान आचरण करता. पवित्र सभा ह्या आयच्या दिसा जल्मा आयिल्ली. पवित्र सभेचो जल्मा दीस, बर्थडे खंयचोगी म्हळ्यार पेंतेकोस्ताचो आयतार. त्या दिसा पवित्र सभा जल्मा आयिल्ली आनी देखून तें फेस्त आमी व्हडा दबाज्यान आचरण करता. धाड तुज्या स्पिरिताक सोम्या आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. श्लोक आमी व्हडल्यान गायलो. धाड तुज्या आत्म्याक सुरेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. ताचो अर्थ जेजून ताच्या शिसांक म्हळें, पवित्र आत्मो मजतदार हांव तुमकां धाडटा. उपरांत तुमी वचाचे सगळ्या संवसाराक आनी बरी खबर परगट करीचे. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी लोकांक पवित्र स्नान दिजे. अशें म्हणून जेजू सर्गार चडोवन गेल्लो आनी पवित्र आत्मो ताच्या शिसांचेर, आपोस्तलांचेर देवूलोच ते सगळे पवित्र आत्म्यान भरोवन सगळ्या संवसारार बरी खबर परगट करूंक गेले. आनी त्या उपरांत संवसाराचें रूपच बदललें. नवेंच रूप लोकां थंय तांची समजोवणी, देवाचो
आनी पेल्याचो मोग करच्यो वाटो आनी कशें सतान नितीन जियोवचें हें सर्व क्रिस्ताची शिकवणूक आपोस्तलां मुखांतर तांणी संवसाराक परगट केल्ली संवसाराचें रूप इल्लेंच बदल्लें धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी म्हजें रूप म्हज्या फिरगजेचें रूप म्हज्या गांवचें रूप समाजाचें रूप तूं नवें कर आज हें बदलावण कर आमी म्हणाचें आमचें रूप समाजाचें रूप संवसाराचें रूप फिरगजेचें रूप पवित्र आत्म्यान बदलीचें नवें रूप दिजें बाबानो भयणीनो भुरग्यानो आमकां एक आमी हेरांत ते मुखार आसतना आमचें रूप पळयतात तें रूप आमकां बदलूंक जाता मस्तू मेकअप करतात काजराक हेच्या व्हंकलेक मेकअपाक धाडटात आनी थोडे फावटी तें मेकअप इतलें की तें रूपच बदलता वळखूच कळना आमी तशें थोडे फावटी आमी मेकअप इतलें करता की आमचें रूपच दुसरें जाता तें रूप न्ही आमी आज पवित्र आत्म्या कडेन मागचें आमचें आत्मीक रूप आत्म्याचें जिवन तें पवित्र आत्म्यान बदलीचें आनी ताच्या उपरांत त्या वरवीं आमचें भायलें रुपी ऑप्शन्स बदलूंक साध्य जाता आपोस्तलांचेर पवित्र आत्मो आयलो आनी आपोस्तलांचे त्या पवित्र आत्म्यान तांचें रूप सगळ्यांचें परिवर्तन ताणें केलें कशें तें जेजू सर्गार चडोवच्या पयलें शिजा कडेन म्हणलो हांव येता आनी तुमकां मजतदाराक धाडटा बापा कडेन मागोवन हांव तुमकां मजतदाराक पवित्र आत्म्याक हांव तुमचेर धाडटा आनी तो तुमचेर आयलोच तुमकां तो जाणवायेन भरतलो आमी तुमकां कितें शिकयलां तें तुमकां उडासा काडटलो समजाशें करतलो तुमकां भासांनी उलोवचें देणें तो दितलो आनी उपरांत तुमी वचाचे जेरुसलेमांत समारियांत पालेस्तिनांत आनी संवसाराची पोंत पर्यंत म्हाका तुमी साक्ष दिजे म्हजी पवित्र म्हजी बरी खबर तुमी परगट करीचे म्हणून जेजू तांकां सांगून बेसांव दिवन चडोवन गेलो आनी जेजून सांगिल्ले प्रमाणे तुमी पवित्र आत्म्याक राखून रावा मजतदाराक राखून रावा म्हणून जेजून म्हणलें ते राखून रावले आनी पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो तांचेर आयलो उज्याच्या जिबाच्या रुपान आनी सगळ्यांच तांचें थंय परिवर्तन जालें रूपच बदललें कितें जालें बियान तोरतोर एका कुडांत ते लिपोन म्हणलें बरें आशिल्लें भियेल्ले ते आमच्या मेस्त्रीक कितें घडलें तें आमकां घडता कोण ना म्हणलें बें तांकां पवित्र आत्मा आयिल्लोच तांकां तो धैर्यान भरता बागलां उक्तें करतात ते भायर येतात धैर्यान जेजून म्हणलें हांवें तुमकां कितें शिकयलां तें सकयल तुमकां उडासा काडटलो समजाशें करतलो तांकां समजलें कित्याक आमी सुमयाचो पाटलाव केलो गी म्हणून पयलें तें नेणा आसलें विचारतालें तूं केदां तुजें राज हांगासर बांदून हाडचें आनी आमकां तुज्या त्या राजवटकेंत आमकां एक हुद्दो दिवचो अशें चिंतून तें आसलें संवसारी चिंताप तांचें आतां तांकां समजलें कित्याक सोम्यान ताका आपयलें कित्याक तांणी सोम्याचो पाटलाव केल्लो म्हणून मिसांव तांकां मेळ्ळें सोम्याचें मिसांव मुंदोरून व्हरूंक तांकां सोम्यान आपयलें आनी तांच्या मोतीक तांकां समजोवणी आयली जेजून कितें शिकयलें आनी आपणे कितें तांकां शिकयचें तें तांकां समजलें आनी ते बात न्ही तांकां संवसारार वेता आसतना तांकां उलोवंक जायचें तांकां ते इस्कोलाक वचोंक नात ते मासली पागचे मोगोर मात्र इस्कोल ना भासो गुंतूनात पवित्र आत्मान तांकां हें देणें दिलें भासांनी उलोवचें देणें अशा वाचपांत आमी आयकलें 15 भासांचो लोक थंयसर आसलो आनी जेजूच्या शिसांनी उलयतना तांच्या माय भाशेन तांकां समजलें इतल्या जाणांक
तांच्या माय भाशेन समजोवचें देणें तें उलोवचें देणें जेजूच्या शिसांक पवित्र आत्म्यान दिल्लें आनी ह्या मुखांतर कितें जालें सगळी लोक कितल्याय भासाचो जावं दी एकवट एकवटान रावूंक तांकां हें एक विशेश देणें पवित्र मुखांतर तांकां फावो जालें आनी ते बायसन गेले मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तोच पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा आमच्या पवित्र स्नानांत आनी पवित्र आत्म्या मुखांतर आनी उपरांत हर एक सक्रामेंत आमी काण घेता आसतना तिरावण्याच्या संस्कारान प्रत्येक तरान पवित्र आत्मोचो आमकां देणें जावन मेळटा कशें येवक्रिस्तांत जेजूचो आमकां उंड्याच्या रुपाकाल मेळटा तशें तिरावण्याच्या संस्कारा मुखांतर पवित्र आत्मो आमकां मेळटा आनी हो पवित्र आत्मो आमकां मेळिल्लो तो आमचें तें ती बदलावण ताणें हाडूंक जाय तिरावण्याचो संस्कार तुमी घेवंक तयार जावन आयल्यात मोगाच्या भुरग्यांनो कित्याक तिरावण्याचो संस्कार घेवचो ह्या तिरावण्याचो संस्कार घेतिल्ले वरवीं कितें बरेंपण आमकां लाभता म्हणलें तें सवाल तुमी ह्या दोतोरान शिकल्याच जायचे तिरावण्याच्या संस्कारा वरवीं आमचो भावार्थ तो दृढ खातीर जाता भावार्थ खंय मेळटा भावार्थ आमचो पवित्र स्थानांत एक देणें जावन मेळिल्लें वो पवित्र आत्म्यान आमकां तें देणें मेळ्ळां म्हूण कशें कळटा आमचें जीवन आमी जियोवचें तें लोकांक समजता आमी म्हणू क्रिस्तांव लोक आमचें जीवन आमचें नडतें आमचें उलोवणें आमचें साल तेंच दाखोवन दिता आमी भावार्थी लोक आमी आमचें तें भावार्थ आसा पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरता म्हणून आमच्या भायल्या चलावणांत आमकां तें दिसून येता आनी हो पवित्र आत्मो तुमकां मेळिल्लो तुमचो भावार्थ गट तीर जायचे तुमकां भावार्थ आसा पूण तो आतां तीर आसा पूण वाडून येता आसतना व्हड जाता आसतना तुमचे शिकापाकेर जाता आसतना तो भावार्थ तीर उराजे गट उराजे नाजाल्यार कितें जाता कितें आमकां हेरांचो प्रभाव आमचेर पडटा आसतना हो भावार्थ शेळ येता ह्या भावार्थ हो भावार्थ आमी सांडूंकय थोड्यो फावटी साथ दीस जाता भावार्थाच्यो बऱ्यो करण्यो करच्या बदलाक भावार्थाच्यो भायल्यो करण्यो वायट करण्यो आमचे ते घडोवंकय साथ दी आसा देखून पवित्र आत्मो आमकां पयलेंच मेळिल्ले वरवीं पवित्र आत्मो आमकां आमची जिणी सारक्या वाटेन मुंदोरून वचोंक तो आमकां आदार दिता कुमो करता भावार्थ दृढ करूंक बरी आनी खरी क्रिस्तांव जिणी आमी जिवंक आमची जिणी आतां क्रिस्तांव पुणो कितें जाता मोगाच्या भुरग्यांनो थोडे फावटी आमी पळयता आमी क्रिस्तांव म्हणूंक सयत लज येता न्ही आमी क्रिस्तांव म्हणूंक सयत येता पयले आमी क्रिस्तांव म्हणून पळयतना दिसतालें आमचे नेसाप ते येरांबुरी न्हय आमचे क्रिस्तांवांचे नेसाप जावं स्त्रियांचे जावं दादल्यांचे तें दुसरेंच आसलें आमच्या नेसना वरवीं आमी येरांबरी न्हय क्रिस्तांव म्हणून कळटलें आतां नेसाप आमचे दुसरे न्हय येरांनी नेसले बरीच आमी नेसतांव आमचे नांवां आमची सांताची सांतणीची नांवां आसलीं आनी त्या दाडा कळटालें एक क्रिस्तांव म्हणून आतां नांवां बदल्ल्यांत आतां तांची नांवां आमची पण आमची तांणी तांची करूं नात तांची नांवां आमची आसा देखून नांवांनी कळना आमचो पापसार जुआंव पावल दुसरो रोमांत तो आतां सांत जाला धार्मिकां कडेन उलोवन म्हणालो शो दॅट यू बिलोंग टू क्रायस्ट बाय युअर लायफ तुमी क्रिस्ताचे म्हणून तुमच्या जिणयेंत दाखोवन दिया म्हणालो तेंच हांवें तुमकां म्हणचे मोगाच्या भुरग्यांनो तुमी क्रिस्तांव म्हणून तुमी जिवच्या जिणयेंत तुमच्या सालींत तुमच्या नडत्यांत तुमच्या उलोवण्यांत तुमी दाखोवन दिवचे पूण कितें जाता आमकां लज आमकां आमकां थोडे फावटी आनी येरा मुखार आमी उलोवंक जाता कोण ना म्हणून आमकां
न्ही जावन धैर्य मेळना आमी भियेता आमचे थंय दाक्षिण जाता आनी अशें आमी येरामरीत जियेता येरामरीत आमचें नडतें येरामरीत आमचें उलोवणें तशेंगी पवित्र आत्मा आज तुमकां मेळटा तुमची जिणी परिवर्तन जावंक जाय उपरांत तुमी शिकोन कामाक वेतात थंयसर तुमी आसात तुमकां ते वळखोन दित तुमच्या बऱ्या नडत्या मुखांत्र तुमी क्रिस्तांव म्हणून आमी थोडे फुडें आयकता हांगा न्हू कामाक म्हणून बँगलोर येता आसतना ते एनॉनिमस क्रिश्चन्स क्रिस्तांव म्हणून दाखयनात मिसाक वचनात समर्थीचे कायदे पाळिनात खुशी आसले बरी जियेतात क्रिस्तांवगी पवित्र आत्मा तांकां मेळ्ळा गी तांची जिणी तांचें नडतें उलोवणें खंयसर पावलां तुमची जत्राय करीजे तुमची जिणी तशी जायनाशी तुमी पळयजे कित्याक पवित्र आत्मा तुमकां मेळ्ळा जाल्यार तुमचे तें बदलावण हाडूंक तुमकां तुमची सगळी जिणी अखेर म्हणसर भावार्थाची बऱ्या क्रिस्तांव जिणयेची ह्या भावार्था खातीर बऱ्या जिणये खातीर त्याग सॅक्रिफायस करूंक तयार आसचे तसली जिणी तुमची जायचे आनी हेच्या सर्तीक हांवें सांगचें म्हणून तुमकां समजता दोतोर ती तुमी शिकल्यात तुमी उठारे बरी क्रिस्तांव जिणी तुमी जियेया तुमचें नडतें तुमचें उलोवणें तुमची साल आनी ह्या मुखांत्र तुमी तुमचो भावार्थ परगट तुमच्या नडत्या मुखांत उलोवण्या मुखांत्र तुमी जिवन दाखया तुमी म्हूण क्रिस्तांव अशें लोक वळखून दी तुमकां क्रिस्तांव तुमी म्हणून आनी त्याग सॅक्रिफायस करूंक पडटलो तुमी भियेनाकात सोम्यान म्हणा हांव तुमचे सवय आसा संवसाराची अखेर पर्यांत पवित्र आत्मा तुमचें तें आसा तो तुमकां चलयता तो तुमकां सांगूंक मेळटा ताची मजत तुमी काण घेया तुमकां कश्ट येतले तुमकां निरासपण भोगतले पूण आसा तुमच्या सांगाता पवित्र आत्मो ताका तुमी उलो मारा तो तुमकां बिलकुल सोन घालचो ना जेजून दिलां तें आश्वासन जेजून दिलां तें धैर्य आनी बळ त्याच प्रमाणे आमी जियोंक जाल्यार खंडीजर आमची जिणी देवाक मेचोवचे बरी ताच्या मोगाची पेल्याच्या मोगाची पेल्याच्या सेवेची बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक तुमकां साथ दी जातलें पवित्र आत्मो तुमकां सांबाळून दी आमेन. मोगाच्या भुरग्यानो तिरावणेचो संस्कार दिवची रीत आतां प्रारंभ जाता. आतां तुमचे कडेन हांव थोडीं सवालां विचारता. ही सवालां तुमकां बाप्तिस्म दिवच्या दिसा ती विचारिल्लीं आनी तुमी ल्हान बाळशी तुमच्या नांवान तुमच्या आवय बापायन आनी पोदोरीन मोदोरणीन ताका जाप दिल्ली. पूण आज तुमी जाप दिवन तुमी नीज जावन क्रिस्ताक वळखतात क्रिस्ताक स्विकार करतात पवित्र आत्म्याची देणी तुमी आशेतात म्हणून हातूंत तुमकां तुमी दाखय जाय. तर भुरग्यानो सैतानाक आनी सगळ्या त्याच्या करण्यांक आनी बोलोवण्यांक तुमी पाठ करतात की तुमच्या भावार्था विशयान दिसारता सर्पदेवदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सदमनतात की जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत ओंकार मर्यादांत जल्मलो ताणें कस मरण सोंसलें ताका निखेपिलो तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सदमनतात की पवित्र आत्मो सर्वेस्पर आनी जीव दातार धर्मदूतांचेर पेंतेकोस्ता दिसा देवुल्लो तो आज तिरावणेच्या संस्कारा मोरिफात तुमचे तें केरीत भाशेन आज येता ताका तुमी सदमनतात की कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाणें आनी कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी शास्त्राचें जिवीत तुमी सदमनतात की वो आमचो भावार्थ होच पवित्र सभेचो भावार्थ
तो उच्चारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरी फात आमेन. देखून दिमी गेला तुमचेर पवित्र आत्मो देवोन दी म्हणून आतां तुमचे खातीर आमी मागता. मोगाळ भावां भयणीनो, देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या भुरग्यांक सासणीक जिविताक जल्म दिवन आपली भुरगीं केलीं. तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्याक धाडून तांचो भावार्थ तीर करूं आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकी तांकां मागो म्हूण देवा लागीं तांचे पासत आमी आतां मागया. सर्व पदवेदरा देवा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या चाकरांक पातकांतली सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शेरोती करून पाठय. जाणवाय आनी गिन्यान, बूद आनी गटाय, समजून आनी भक्त तांकां लाभय आनी तांचे तुजे बिरांतीन तांकां बर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां तिरावणेचो संस्कार दिता. पयलें चलयो, मागीर चले. सकडी बसा. मदन मुखार येवन दी. गीत इल्ल्या वेळान म्हणा लोक
उबी रावप. बाबांनो भयणीनो, ह्या आमच्या भुरग्यांक पवित्र आत्मो मेळ्ळा. पवित्र आत्म्यान तांकां मागलां. ताची 7 देणी 12 फळां पवित्र आत्म्यान तांकां दिवन तांकां ताणें नेटयलां. आमी तांच्या पासून देवाक अर्गां दिवया आनी तांच्या पासून आमची मागणी आतां भेटोवया. बापा, तुझ्या पुता आमच्या सम्याक जेजू क्रिस्ताचे खरे साक्षी जावन तुझ्या मोगाचे मिसांव सोलून वरच्या पापा साहेबाक, सर गवळी बापांक, याजकांक आनी धर्मिकांक पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी बर म्हूण मागता. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. आज पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी थिरायलेल्या आमकां तुज्या भुरग्यांक भावार्थान जियोंक आनी आमचे जिणये मुखांत क्रिस्ताक परगटूंक शुभवार्ताचे बळादीक साक्षी जावंक तुजी मजत पाटय म्हूण मागता. आज आमकां तिरावणेचो संस्कार दिल्ल्या आमच्या दिएसीचो निवृत्त गवळीबाब अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पावल डिसोजा हांचेर तुजी बेसांवत तांकां बरी भलायकी पाटय आनी तांणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता हेरांक परगटोवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हूण मागता. आमकां बावरताक वागून सदांच आदार दिल्ल्या आमच्या आवय बापायंक, पोदोर मोदोरनेक, भावा भयणीक आनी कुटुंबदारांक तुज्या बेसांवांनी बर. तांणी तांचे उर्बेस्त क्रिस्ती जिणये मुखांत तुका साक्ष दिवंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. आमी तिरावणेचो संस्कार फावो ते रितीन स्विकार करूंक आमकां तयार केल्ल्या आमच्या फिरगज याजकांचेर, ब्रदर्स, धार्मीक भयणी आनी शिक्षकांचेर तुजी बेसांवां घाल. तांकां तांच्या मिसावान तृप्ती आनी दादोसकाय लाभय. तांचे देखी बरी जिणयेन तुजे मिसांव हे फिरगजेन तांणी सोलोन व्हरूंक गरज असो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. आमच्या फिरगजीच्या सर्व भावार्थांचेर मिसांव जिविताची उर्बास सडे. आमी पवित्र साक्रामेंतांनी घट जावन जेजू आमच्या सोम्याक उतरान आनी कर्णेन साक्ष दिवंक पवित्र आत्म्याचो आदार पाटे म्हूण मागता. भोव मोगळा बापा, तुवें पवित्र आत्म्याक ह्या आमच्या भुरग्यां थंय धाडून तांकां तुवें भाग्यवंत केलाय. तांकां सर्व ताच्या देण्यांनी तुवें भरलाय. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. तांणी तांची जिणी भावार्थाची, मागण्याची, बऱ्या नडत्याची आनी हेरांक एक क्रिस्तांव जिणेची साक्ष मेळचे तसली जिणी जिवंक तांकां गरजाची कृपा पवित्र आत्म्या मुखान तांकां दी. तांकां आदार दिवच्या तांच्या आवय बापायक प्रत्येक तरान तूं बेसांवांनी बर. अशें कुटुंबांत तांकां फावो तो सहकार मेळोवन तांणी व्हड जाता आसतना बाबार्थान थीर रावंक गरजाची कृपा तांकां दी. ह्या फिरगजेंत देव आपुणी फुलोवन दीत तुजें राज आपोस्तलांनी तें परगट केल्ल्या बरी परगट करूंक उर्बेन तांकां बर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दय करून बसा. तिरावणेचे संस्काराचे भुरगे 2 लायनी करून मुखार या. तुमचे तावन जमो केल्लीं दानां कितें आसात सेमिनारिस्ताच्या तरबेते खातीर आमी दिएसीसीक दान दितल्या. ताचे उपरांत वडिलांनी काणी कोहान येवचें. दुबळ्या धाकट्यांक ते वांटतल्या. लोकां तावन दानां जमो करचीं. भेटवणेचें गीत. सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कुडी रक्तान हुंडो वायन बदलू
क्रिस्ताचे कुडी रक्तान उडोवान बदलून जिविताचे काळ आमकां दी म्हण परता सर्वेस्परा देवा दिन वाचतां तुका उदारपणान दिलाय हे जीवन आमकां जीवन आमचे सगळे तुका भेटयता मैपासान तें घे म्हण आमी प्रार्थिता माया मोगान आमी जियेंक संवसारांत ओ तूं आमचेर बापा कृपेचो शिवो गोवाचो उलो आनी धाकाचो होवाय सर्गींच्या बापा आमी तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडी रक्तान उडोवान बदलून जिविताचे काळ आमकां दी म्हण परता काळजां आमची कर तूं कळवळी मोगाळ सर्वांचो मोग करूंक शिकय सदां काळ मोगा उजान तुज्या काळजांची भेटय चेतन नवे जिणेन तूं आमकां लाभय माया मोगान आमी जियेंक संवसारांत ओ तूं आमचेर बापा कृपेचो शिवो गोवाचो उलो आनी धाकाचो होवाय सर्गींच्या बापा आमी तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडी रक्तान उडोवान बदलून जिविताचे काळ आमकां दी म्हण परता गोवाचो उलो आनी धाकाचो होवाय सर्गींच्या बापा आमी तुका भेटयता क्रिस्ताची कुडी रक्तान उडोवान बदलून जिविताचे काळ आमकां दी म्हण परता गोवाचो उलो आनी धाकाचो होवाय सर्गींच्या बापा आमी तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडी रक्तान उडोवान बदलून जिविताचे काळ आमकां दी म्हण परता सर्वेस्परा देवा दिन वाचतां तुका उदारपणान दिलाय हे जीवन आमकां जीवन आमचे सगळे तुका भेटयता मैपासान तें घे म्हण आमी प्रार्थिता माया मोगान आमी जियेंक संवसारांत ओ तूं आमचेर बापा कृपेचो शिवो गोवाचो उलो आनी धाकाचो होवाय सर्गींच्या बापा आमी तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडी रक्तान उडोवान बदलून जिविताचे काळ आमकां दी म्हण परता काळजां आमची कर तूं कळवळी मोगाळ सर्वांचो मोग करूंक शिकय सदां काळ मोगा उजान तुज्या काळजांची भेटय चेतन नवे जिणेन तूं आमकां लाभय माया मोगान आमी जियेंक संवसारांत ओ तूं आमचेर बापा कृपेचो शिवो गोवाचो उलो आनी धाकाचो होवाय सर्गींच्या बापा आमी तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडी रक्तान उडोवान बदलून जिविताचे
सर्वेस्परा देवा दिन वाचतां तुका उदारपणान दिलाय हे जीवन आमकां जीवन आमचे सगळे तुका भेटयता मैपासान तें घे म्हूण आमी प्रार्थिता माया मोगारामी जियम संवसारा ओ तूं आमचेर बापा कृपेचो शिवो म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. पळोव मोगाळ बापा तुज्या पुताचे बासावणे प्रमाणे ताणेंच शिकयिल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञाचो गुटू आमी दिसान दीस अदीक वळखून आनी तूं फावो ते परी वांटो घेवंक पावो हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयली तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो गूट संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच भावार्थ उचारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. ते परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Baba
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदें ती तावन आसता ते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयता साय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी आदल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगात पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारू तेलें हें म्हज्या उडासाक करात Bawarta so good purgatoria. Somya Jesu, tuje maran, ami samaranta, tuje punar jivan par, ami pargarta, tuja yenya, Somya Jesu, ami बापा आमचे सडवणे पसत तुज्या पुतान सोसुल्ल्या कश्टा मोरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यवंत अवंकार मोरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेलें ज्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणेरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावतान आनी प्रिती मोगान तीर्खर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत पडल्या तुज्या भुरग्यांक
दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगंतीत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंदनाची आज्ञा मनान दवरन ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी जगात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिसांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां गाळयेन पडूंक दिनाका. सुरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गेचें बागन आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजोर चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. भावा भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूळ देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूळ देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळया जेजूक ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी. म्हाका पळोवना म्हाका भलायकी. जिविताच्या ओंड्या तुवें काळजांत म्हाज्या भावार्थाच्या पयना जामो जवळ आदार. जिविताच्या ओंड्या तुवें काळजांत
मरण पर्यंत जिखता जेजू सोम्या तूं ये काळजान म्हज्या जिये जेजू सोम्या तूं ये काळजान म्हज्या जिये जिविताच्या उंड्या तूं ये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पैना जामुचो व्हडादा सूर्यो तुनी दिसो अंकार पयस धांवडावचो तुजी वाटचो सरता सर्गीक गणा पावता जेजू सोम्या तूं ये काळजान म्हज्या जिये जेजू सोम्या तूं ये काळजान म्हज्या जिये जिविताच्या उंड्या तूं ये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पैना जामुचो व्हडादा Sabor tão corpeso Borwaso patkianso Tuka komsat manta Punarjivan zata जेजू सोम्या तूं ये काळजान म्हज्या जिये जेजू सोम्या तूं ये काळजान म्हज्या जिये जिविताच्या उंड्या तूं ये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पैना जामुचो व्हडादा उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगा दिव्या देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वत्या उकारतासो बावड्या उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगा दिव्या देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वत्या उकारतासो
प्रार्थुया. देवा, आमच्या प्रितीवन बापा, पवित्र आत्म्याक धर्मदूतांचेर धाडून तुवें तांकां उतरां वर्ते देणे फावो केलाय. तेच परी आमी आतांच घेतिल्ल्या जेजूच्या मासा रक्ता वरवीं आमची काळजां पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तांबा नासतना लासो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाचेनो क्रिस्माच्या साक्रमेंता मुखान पवित्र आत्म्याच्या साधनेनी भरलेल्या आमकां आमच्या बावार्थी जिणेंत तास एक वर्तो दीस. आज क्रिस्म घेतलेल्या सर्वांच्या नांवी ह्यो साक्रमेंत आमी स्विकार करूंक आमकां आदार दिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडूंक आशेता. आयच्या दिसा आमकां क्रिस्मस साक्रमेंत दिल्ल्या आमचे दियेसीचो निवृत्त गवळी बाब अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पाउल डिसोजा हांकां आमी आभारी आसाव. जेजू बऱ्या गळ्याचे देखी प्रकार ताणें तांचे मिसां मुंदरून व्हरूंक तोच पवित्र आत्मो ताका कृपेन भरून क्रिस्माची दोतोन शिकोवन आमच्या बावार्थी वाडावळेक आदार दिल्ल्या आमच्या फिरकस विगाराक मनादीक बाब जेबी सल्डाना हांकां आनी हेर याजकांक सेमिनरिस्ट ब्रदर्सांक सिस्टरांक आनी क्रिस्माचे दोतोरनेचो संयोजक मानेस आयवन मास्करेनस सर हांकां तरबेती वेळी आमकां आदार दिवंक हजर आसलेल्या हेर दोतोरनेच्या शिक्षकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या आवय बापेक कुटुंबादारांक आनी पदर मदरनीक आमी सदांच ऋणी रावता. फिरकस उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गवळीक परिशदेच्या सांड्यांक प्रत्येक रितीन क्रिस्मस साक्रमेंत घेतना आमकां पोशक जावन रावलेल्या 21 आयोगाचो संचालक श्री गॉडविन पिंटो आनी ताची पतीन श्रीमती फ्लोरीन पिंटो सांगातास गायन मंडळीत वेडी सेवकांक मिरनामांक आनी आमकां सर्व रितींनी सहकार दिल्ल्या सर्वांक आमचे दिनवास. आमचे तरबेती वेली LCS इस्कॉलांत ऑडियो विज्युअल रूम आनी थंयसर आमकां सर्व सवलतायो उदकसिल्ल्या लूट सेंट्रल इस्कॉलाचो प्रांशुपाल मनादीक बाब जॉन्सन सिक्वेरा हांचो आमी उपकार बावडटा. आज ह्या संभ्रमेच्या मिसा बलिदानान वांटेली जावन आमच्या पासोद मागलेल्या तुमचो समेस्तांचोय आमी उपकार बावडटा. समेस्तांक देव बरें करूं. आमचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक एलोशियस पाउल सोजू आज आमगे रायल्यात म्हणून आमकां सर्वांक वर्ती दादोसकाय. हांव सेमिनरीक रिकताना तांणी म्हाका स्वागत केल्लो जाल्यार उपरांत ते आमचे विगार जावणी आशिल्ले म्हाका वॉर्ड मेळटना पयल्या मिसाक तांणी शर्मा सांगुल्लो आनी विविध रितींनी म्हाका तांणी केन्नाय प्रोत्साह दिलोलो आसा आनी जायती वर्ती संतोशाची गजाल आज हांगासर येवन 90 जाणां भुरग्यांक तांणी तिराणूचो संस्कार दिला. तांकां एक बऱ्यो दोन थाळयो दियांगी. गवळी बापानो तुमकां दिनवास. आयच्यो कळवण्यो पेंतेकोस्ताचें फेस्त संभ्रमच्या संगी सर्गचरांनी उल्हास पावमळ्ळी पास्कां काळाची आमोरी आखेर जाता. सदांची आमोरी आनी आमी मनोवंक सुरू करची. फाल्यां तावन आमच्या फिरगजेच्या भुरग्यांक आयताराचें क्रिस्ती शिक्षण आरंभ जाता. PUC पर्यंतल्या भुरग्यांनी सुखान आसतना दोतोनीक हजर जावचें. 8:15 वरार LCS इस्कॉलांत दोतोन 9:30 वरार भुरग्यांक हांगासर इगर्जेन मीस भुरग्यांनी आनी वडिलांनी गमनान दवरचें. हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा युवा जाणांची गायन मंडळी सकाळीं 7:30 वरांच्या मिसार कोंकणी गायन करता. उर्बेवंत युवा जाणांनी गायन मंडळीक भरती जावंक विनंती करता. बाप नॉर्मन मातायसाक तुमी संपर्क करा. आयतारांचे भुरग्यांच्या मिसा वेळी गायन करूंक उर्बा आशिल्ल्या भुरग्यांनी तशेंच वाजंत्रां खेळूंक कुशी व्हरतल्या भुरग्यांनी बाप नॉर्मन मातायसा संपर्क करचो आनी हाका तयार जावन हप्त्या मदल्या दिसांनी सांजेच्या मिसा वेळार
अभ्यास करूंक आसतले म्हणली संगत भुरग्यांनी गमनांत दवरची. जेपू सेमिनारी तावन ब्रदर डेन्झिल रोड्रिगस मंगळूर दिएसीच्या नायनाड फिरगजेसो, तशेंच ब्रदर प्रवीण फ्रांसीस मैसूर दिएसीसो आसतावन आयताराचे गवळी तरबेती जोडच्याक आमच्या मदेगात आसतले तांकां आमी मोगाचो येवकार मागता. पावशिल्ल्या दिसांनी धरणींत उदक जिरोवचें भोव गरजेचें. ह्या विशीं वाड्या जमती वेळार विचार विनिमय करून जोगती मेटां घेवच्याक गुरकारा लागीं विनंती. आयताराचें तुमी मिसाक येतना वाहन हाडटल्यांचो संख्यो वाडला देखून LCS इस्कॉलाच्या मैदानार आयताराचें मिसाक येतल्यांची वाहनां दवरूंक आमी विलावरी केल्या. थंयतावन वयर येवच्याक गेट उक्ती आसतली. तुमचे लागीं एक विनंती, इगर्जे वाठारांत वाहनां सवकास चलया आनी मिसा उपरांत वाहनां भायर व्हरता आसतना ह्या मुखल्या दारवाट्याच्या गेटींतल्यान व्हरची नाकात. हॉलाच्या कुशींतल्या गेटीन तुमी ती वाहनां व्हरच्याक विनंती करता. कित्याक म्हळ्यार आनी एका मिसाक कोण येता तांकां ह्या मुखल्या दारवाट्यांतल्यान येवंक सलीस जाता. हें सगळ्यांनी मतीन दवरून सहकार दिवचो. ते गांवां सडीत भुरगीं आसून अर्थीक संकश्टांत आसच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक श्री मायकल सोजान सिवडपी संस्थे मुखांतर शिकपा खातीर कुमक करचें बरें म्हूण दाखयलां. गेल्या त्या वर्सा शिकपांत 52% अंक जोडलेल्यांनी आनी कुटुंबाचो आदाय 6 लाखां परस उणो आशिल्ल्यांनी अर्जी घालूंक अवकाश आसा. ह्या संबंदी येता त्या सोनवारा भितर आमचो सहायक विगार बाप नॉर्मन मातायसाक संपर्क करा. जुलय म्हयन्यांत हर एका बुधवारा आनी ब्रेस्तारा सांजेर 5:30 वरां जावन 7:30 वरां पर्यंत सांलुकाच्या सुवार्थेचें गुंडायन आमी अध्ययन करतल्या. इगर्जेच्या दफ्तरांत तुमी नांवां दाखल करच्याक विनंती. लिजन ऑफ मेरी ह्या वर्साचे नवे हुद्देदार अशे आसात: अध्यक्ष फिलोमिना डिसोजा, उपाध्यक्ष लिझी मोरास, कार्यदर्शी एरिले डेसा, खजानदार विल्मा सांगतीस. नव्या हुद्देदारांक आमी उल्हास पाठयता. आदल्या वर्सा सेवा दिलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांत शुक्रारा जुनाच्या 13 तारखेर सांत आंतोनीचें फेस्त आचरण करता. विवर नोटीस बोर्डाचेर आसा. श्री नवीन डिसोज आनी कुटुंब वेलंकानी वाडो KPD सांगा आनी आपल्या आवयच्या मरणाच्या म्हयन्याच्या उडासाक दोतोनीच्या भुरग्यांक फाल्यांच्या दिसा डोनट्स दिल्यात. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मरण पावलेल्या आमच्या मलगाड्या भयणी मोती डिसोजाक स्वास्तीक विशय मागता. हांव ह्या जून म्हयन्याच्या 15 तारखेक हांव रजेर आसतलो. तुमच्या सर गरजांक बाप नॉर्मन मातायसाक तुमी संपर्क करा. मिटिंगां ह्या हप्त्यांत सोमारा 9 तारखेर सांजेर 5:30 वरार आर्थीक परिशदेची जमत आसतली मिटींग रूम नंबर 1. ह्या हप्त्यांत ब्रेस्तारा 12 तारखेर सांजेर 5:30 वरार ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या प्रतिनिधीची जमत आसतली. वाड्या जमती बाळोक जेजू वाडो म्युझियम बी फाल्यां सांजेर 5 वरार नोएल जेन फेर्नांडिसाच्या घरा, सिल्सन अपार्टमेंट 204. लुर्स वाडो बट्टागुड्डा सांजेर 5 वरार जुलियाना मीरा लोबाच्या घरा, इडन पॅराडायज 404. रोजर माय वाडो CM सकेलो सांजेर 5 वरार आल्बन मरीटा मस्करच्या घरा, मेरियन गार्डन 201. सांत थॉमस वाडो चर्च बी सांजेर 5 वरार आविल जसिंता रोड्रिगसाच्या घरा, सेरेनिटी 1205. वेलंकनी वाडो KPD सागा सांजेर 5:30 वरार पीटर पिंटोच्या घरा. भगवंत कुटुंबा वाडो आने गुंडी फाल्यां सांजेर 5:30 वरार क्लिफर्ड लासरादोच्या घरा. नित्य धर्माई वाडो कापी घाट सकयलो फाल्यां सांजेर 6 वरार सुनील डिसोजाच्या घरा. सांत अन्ना वाडो कापी घाट वयलो ह्या हप्त्यांत मंगळारा म्हळ्यार 10 तारखेर सांजेर 5:30 वरार रोजारियो स्टॅनी डिसोजाच्या घरा. येता ती आयताराची देवस्तुती सोनवारा सांजेर सांत आंतोन वाडो पायस गार्डन. आयतारा सकाळीं 7 वरार मोदी साहेबिनीची सभा. आयतारा सांजेर 4 वरार जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो संकई गुड्डा. एज्युकेशन फंडाक आयिल्लें दान नांव नाका सांतिनास वयलो वाडो कोडियाल बायल 50,000 रुपये आनी गेल्या त्या आयतारा जमा जाल्लें दान 44,527 रुपये. तुमच्या बऱ्या मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मिसाचें आशिर्वाद घेवच्याक दया करून उबी रावा. मोगाळ भावां भयणीनो, दया करून बसा. क्रिस्म तिरावणेचो संस्कार घेतिल्ल्या
भुरग्यांक म्हजे शुभाशय हांव पाठयतां आनी प्रत्येक तरान म्हाका व्हडतो संतोश जालो कित्याक म्हळ्यार तुमी इतलीं 89 भुरगीं हर एकल्यान मागण्याक हांवें सांगिल्ल्या त्या उतरांक तुमी जबाब दिल्या एकच एकलें चुकोवंक ना तशें म्हणटा आसतना न्ही जावन तुमकां तरबेती बरी करून दिल्ली तुमी पाळल्या म्हणून तुमकां देखून हांव परत शुभाशा पळयता देव बरें करूं म्हणटा तरबेती दिल्ल्या सगळ्यांक पदरापांक आनी हेर कोणे दिल्या तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा भुरग्यानो तिरावंडाचो संस्कार तुमी घेतला हाचो फळ तुमच्या जिणेंत तुमी काडूंक आसा हांवें शर्मावार सांगलें चड सांगूंक वेळ ना देखून थोडेंच सांगलें पूण तितलें सांगिल्लें पावता तुमची जिणी ती बरी करा आमकां क्रिस्तांवांक मस्तपुटी लज आमी क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक तुमचें तें तशें घडचें नाका तें तुमी उडास दवरा आमच्या गळ्यांत पयलें एक कुरीस ह्या भिंतीन आसताली आतां तें येयना वडूल म्हळ्यार हांवें क्रिस्तांव म्हळ्यार कशें कळटा गे म्हणून आतां तें येयना पूण आमची जिणी आमचें वर्तन तें यारांक कळा जें आमी क्रिस्तांव म्हणून तें तुमचें तें दिसून येवं दी वडिलांक तांच्या आवय बापायक हांवें प्रत्येक तरान उलो दिवचो तुमच्या भुरग्यांक क्रिज मेळ्ळो आनी आमची जबाबदारी जाली म्हणून तुमी चिंतचे नाका तुमची भुरगीं ती मुखारी तुमची जबाबदारी तांचेर आसा तांकां बरो फुडार मेळटा म्हणसर तुमी तांकां सांबाळूंक आसा म्हणलें तुमकां हांव उडासा काडटां ही जबाबदारी तुमी चुकयनाकात तुमच्या भुरग्यांक बरें शिकया तुमच्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिया भक्तीपणान तांकां मुखार वचूंक आदार दिया ल्हान त्या भुरग्यांक भक्तीपण तें तांचें तें दिसून येताना बाबार्थ तांचें तें आसा जीव आसा म्हणून आमकां स्पश्ट कळटा जर तर भक्तीपण ना बाबार्थ थंयसर आसा म्हूण कशें कळचें हें तुमी उडास दवरा म्हूण तुमकां हांव प्रत्येक तरान तुमकां उलो दितां तुमकां सगळ्यांक बरें मागता देव बरें करूं उबी रावा बेसांव दिता सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो देव बाप उजवाडाचो दातार आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मोना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिव आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तो भरूं शिसांचेर जिवा रुपान दिसती पडलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर्व वायट बसमून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं एकच बावार्थ उसारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो बासो देवान एकठांय केल्यो त्याच बावार्थांत तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशान तेकतात ताका रूप बगूंक तुमी पावो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे Jesus, tu
आशिश घेऊन जेजू परी जाऊन आमकां सामी मोडून दिव्यासर लोकांक पेल्या कागार जाऊन गरजेवंताक पावून कष्टान सेवा दिवून जियेवया मोगान जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कृपेन सरावी आसूं जिये शेखर सदांकाळ जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कृपेन सरावी आसूं जिये शेखर सदांकाळ भावार्थ आमचो जळून उजवाड आमचो फांकून दैरान आमी भरून परगट्या क्रिस्तांव शांती पासत वावरून नीती पासत झुजून संतोष सगळ्यान हाडून जावया साक्ष मोगान जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कृपेन सरावी आसूं जिये शेखर सदांकाळ जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कृपेन सरावी आसूं जिये शेखर सदांकाळ मोगाळ पुरा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां San Francis Savera, आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. स्वादिक मोगा सांडलो हांवें तुका येम कोण
सायवोड आधारली पाटी म्हाका आपय घायात तुज्याली पय नाणोन पवित्रतान दवर सदा काळजान she